For this project is LKS India Private Limited. Okay, LKS India for the private limited, and contractor for this project is MV Rao. According to us, actually, this total cost of the project, it is a 79 crores. 79 tendered for, sir. It is going up to 90 crores. Yeah. Okay. We have set the target of completion as 31st of March 2020. कोर्ट जेन्ना स्टार्ट जाता जुनांतल्यान परत ते आमचें इंटेंशन आसा की जुनांतल्यान तेंच्यांनी हांगांतल्यान कोर्ट स्टार्ट करचें. स्वता हायकोर्ट जो आसा हो मॉनिटर करीत आसा हो प्रोजेक्ट, आनी तांकांय जाता तितके बेगीन. फाटल्या दिसांनी चीफ जस्टीस ऑफ द हायकोर्ट स्वता येवन तांच्यांनी इन्स्पेक्शन केलां, तांच्यांनी पूर्ण बिल्डींग पळयला, तांच्यांनी फॉलोअप घेतला. ह्या प्रोजेक्टाचें आमी इनॉग्रेशन करप आमकां पॉसिबल आसा एप्रिलच्या म्हयन्यात, म्हणजे बाय कॉलिंग द हायकोर्ट जस्टीस आनी येते तांच्या बरोबर सगळ्यांचे येवन ते ह्या प्रिमायसीसचे इनॉग्रेशन हे एप्रील म्हयन्यात जातलें. आतां आमी आसाय स्पेसीस बिल्डिंगेन आसा म्हणटा तशें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेपरेट बांदता आमी, बट आतां आमी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो आसा पळय न्ही तो रेंटल बिल्डिंगेन आसा. तो बांदपाक तो कंप्लीट जावपाक बिल्डींग येते अनादर 21 अनादर तशें पळोवंक वता 1.5 वर्स आसा आमकां. ह्याच पद्दतीन फाट्यार आमची तयारी आहा की इट इज वन ऑफ द कितें तें टॉलेस्ट बिल्डींग इन द स्टेट. फाल्यां जाता मरे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डींग येतली पाट्यार. इट वील बी द टॉलेस्ट बिल्डींग इन द स्टेट. पाट्यार येतली एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सगळी ऑफिसां थंय येतली मागीर. सगळे म्हणजे दॅट वी वील डिसायड, बट एट प्रेझेंट एटलीस्ट 75 मीटर्स हाईट. 75 मीटर फायनल केली मरे. 70 मीटर पायलॉन, मांडवीचा पायलॉन 70 आणि पेक्षा 5 मीटर वयर. ओके, म्हणजे आता असा तो मधलो पायलॉन 70 मीटर. बट 70 मीटर इट इज फ्रॉम द डीप न्ही, बट आवर बिल्डिंग फ्रॉम द पायल कॅप लेवल. ओके, पायल कॅप लेवल. बट मागे तशें जाल्यार बिल्डिंग त्याच्या पेक्षा कितलीशी हायटेड दिसतली न्ही. हायेस्ट बिल्डिंग, व्यू ऑफ पेन्यू, टॉलेस्ट बिल्डिंग. टॉलेस्ट बिल्डिंग.